This program is supported by Ramkrishna Alai Sudin Dhawarikar, Power Minister, Government of Goa. Mithil Dhawarikar, Social Worker. Srihari S.N. Kurade Brothers. Balkrishna Damodar Bhatkar. Yaduchandra Nayak. तुषार भोसले, रोहित दिनायक, दिनेश हवंजे शेनॉय, शीला प्रभू गाडकर, सुशांत सोपन फट्टे. गोंय म्हणले काय आमच्या नजरेन खरता सैमान नटिल्लो प्रदेश. सैमान नटिल्ल्या ह्या प्रदेशात वेगवेगळ्या देवळां आणि देवस्थानां. खासा करून गोंयांत अंत्य जोडल्यात जायती देवळां आणि देवस्थानां आसात. ह्या देवस्थानांनी वर्सूयभर वेगवेगळे उत्सव चालूच असतात आणि ह्या उत्सवाक गोंयांतल्यानूच न्हय तर गोंया भायल्यान लेगीत भावीक गर्दी करतात. अशाच अत्रूज मालातले एक खाशेले आणि सगळ्यात सुंदर अशें देवूळ म्हळ्यार नागेश अमृत देवस्थान. ह्या नागेश अमृत देवस्थानाची खाशेलपण म्हळ्यार ह्या देवस्थानात वर्साक दोन जात्रा जातात. चैत्र पुनवे आणि कार्तिक पुनवे. कार्तिक पुनवेच्या ह्या जत्रोत्सवाचे 10 दीस वेगवेगळे उत्सव आणि वेगवेगळे पूजा असतात. आमच्या ह्या खाशेल्या फीचरात आम्ही दर्शन घेऊया कार्तिक पुनवेच्या जत्रोत्सवाचे श्री नागेश हर देवस्थानात. पहिल्या दिसा श्री नागेश महालक्ष्मी जोड शिबिकोत्सव, दीपोत्सव आणि गंगा पूजनात जत्रोत्सवात सुरुवात जाता. संस्थांचे अध्यक्ष दामोदर भटकर त्यातून माझ्या मंडळी तुझ्या चरणाकडे विनंती करतात. आयच्या निवा म्हणतात कार्तिक पुनवेचो उत्सव देव चालू जातात. ताका लागून तुझ्या चरणाकडे प्रसादाचेर पयलीं सांगले करून तुझ्या चरणाकडे अंकुराच्या पयलीं दवरून आज तुझ्या चरणाकडे हे दामोदर भटकर यांनी संस्थांच्या वतीन अभिषेकाची सुरवात अभिषेकाची सेवा सगळी तुझ्या चरणाकडे केली आसा. सगळ्याच्या आता निर्विघ्न घडून आयले असो महाराजा करून द्या. तुझी राखण दवरा, कल्याण करा, संभाळ करा आणि बरें करा. पार्वती बरे. जत्रोत्सवाविषयी नागेश महारुद्र देवस्थानाचे अध्यक्ष दामोदर नायक मुद्दार उलयले. आज एक उमेदीन सांगपाक सोदता की आयच्यान आमची त्रिपुरा पौर्णिमा ही जात्रेचो प्रारंभ जाता. मागीर नागेश आनी महालक्ष्मीचे जोड पालखीचें हांगा आगमन जाल्लें आसा. आतां आरती बिरती जातकर हांगा बायलांच्यो ओटी हो कार्यक्रम जाता. मुद्दम बायलां महालक्ष्मीची ओटी भरपाक येता आनी ती ओटी बिटी जातकर मागीर महालक्ष्मी संस्थाना कडेन प्रयाण जातलें आनी मागीर नागेश महारुद्र गंगा पुजन जातकर ताज्यो भितर प्रसाद वितरण जाता. अशे हे 8 दीस बरगतच्या कार्यक्रमान जाता. प्रत्येक दिसा शिबिकोत्सव आसता, गंगा पुजन आसता, दीपोत्सव आसता, दीपराधना. मागीर तशेंच मदले 2 दिसांक नौकारोहण आसता.
मागीर 15 तारखेक त्रिपुरा पौर्णिमेचे दिसतान एक शिक्षवृत्ती समारंभ जाता. ह्या फाटी शिक्षवृत्ती समारंभाचें वैशिश्ट्य म्हणजे आमी 2 माननीय व्यक्तीचे आमी सत्कार करतले. तातूंत भितर एक शांताराम मास्तर म्हणून भवानी शंकर पाठशालेचो आनी हरिभाऊ कुराडे हे एक हांगा 50 वर्सां तांचे कारकिर्द अन्न संतर्पण सेवा तांणी जात्रेच्या निमित्तान दवरले बद्दल अंदूं 50 वर्सां पूर्ण जाता. तशेंच शेनवारा टोक्याचो भार म्हणजे एक पुर्वाचार्याचे देवस्थानांतल्यान टोक्याचो भार हांगा येता. तो पळोवपाक हांगा हजारो लोकांची उपस्थिती आसता. तो टोक्याचो भार हांगा येवन लिंगाक टच जातकर मागीर दिवजां पेट्टा. दिवजांक हजारांनी लोकांच्या बायलांची उपस्थिती आसता. मागीर ती दिवजां पेटयतकर मागीर तांकां हांगा महाप्रसाद आसता. ताचे पयलीं रथ प्रारंभ जाता आनी तो रथ महालक्ष्मीक वता. नागेश वर्सांतल्यान एकूचदां महालक्ष्मीच्या संस्थानान कराडे म्हणून एक देवस्थान आसा थंय वचून नागेश बसता आनी सांजचो 5 ते 5:30 वरांचेर रथोत्सव जाता आनी मागीर रथ हालत हजारो लोकांच्या उपस्थितीन हांगा 11, 11:30, 12 सुद्दां जावंक शकता. अंदूं शेनवार आयला आनी मागीर रथाची सांगता जाता. तशेंच फुडले 2 दीस आयतार आनी सोमार तसोच हांगा बरगतचे कार्यक्रम आसता. नौकारोहण आसता, मागीर गंगा पुजन आसता, मागीर सम्रादना आसता. अशा कार्यक्रमांक सोमारा ह्या जात्रेची सांगता जाता. गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि मडगावचे आमदार निलंबन कामत हे नागेश महारुद्राच्या जत्रोत्सवाच्या पहिल्या दिसा उपस्थित असले. आयच्यान कार्तिकेची जात्रा ह्या सोमाराच्यान सुरवात जाता आनी सोमार दीस काबार जाता. फुडल्या सोमाराक रथोत्सव जावन ही यात्रेची समाप्ती जाता. आज पयल्या दिसाक नागेश वचून महालक्ष्मीक आज घेवन येता आमंत्रण. हांगा आतां तेजे सगळे उटी भरपाचो बी कार्यक्रम जाता आनी मागीर हांगा उटी बिटी भरून जातकीर महालक्ष्मी परत आपल्या देवळान वता. ताचे फाटल्यान मागीर हांगा दिवजां जातात. ताच्या फाटल्यान टोक्याचो भार आसता. एक पूर्णपणे ही जात्रा आसा. एक मोठ्या प्रमाणाचेर लोकांचें पार्टिसिपेशन जाता आनी नागेश हें जागृत देवस्थान अशें ताची आख्यायिका जगभर आसा. म्हणजे अमेरिके साकून आनी खंय खंय सुद्दां आशिल्ले म्हाजा जात्रेच्या निमित्तान खूब वेळा हांगा पावतात, येतात, मुद्दम खास करून येतात. आनी एक लोकांचो विश्वास नागेशाचेर मोठ्या प्रमाणाचेर आशिल्ल्या कारणान दिसान दीस लोकांची संख्या नागेशी येवपाची वाडत आसा. जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा प्रबोधिनी एकादस. त्या दिसा रातचो 8 वरांचेर शिबिकोत्सव, दीपोत्सव आणि गंगा पूजन जाता. जात्रेच्या तिसऱ्या दिसा सकाळी फुडें अन्नकूट आणि घडीजागर समाप्ती. ताजे उपरांत सांजवेळार शिबिकोत्सव, तुळशीचे लग्न, दीपोत्सव आणि गंगा पूजन.
जात्रेच्या चौथरातील दिनार भाटकार कुटुंबियांच्या वतीन वनभोजन शिबिकोत्सव ताज्या उपरांत सांज वेळार दीपोत्सव, गंगापूजन आणि नौकारोहण जाता. जात्रेच्या 5व्या दिसा त्रिपुरारी पौर्णिमा. ह्या दिसा महापर्व. ह्या दिसा सांजेच्या 4:30 वरांचेर देवस्थानाच्या वतीन RPS गावडे आणि महात्मा गांधी हायस्कूलच्या 10वी उत्तीर्ण जाल्ल्या भुरग्यांचो सत्कार जालो. माननीय व्यक्ती तो सत्कार करपाचे आसा. सत्कार म्हणजे देवाचो एक प्रसाद असो. ते हरिभाऊ कुराळे आणि नारायण नायक हांच्या म्हणजे परिचय रित्या व्हडलो करून दिला, कित्याक तांच्या बाबतींत मानपत्र बी वाचन नासलें. तशेंच हांगा दोनूय हायस्कुलां ही भुरगीं ती पास जाल्या SSC तांचे सगळ्यांचे स्वागत करता. तांकांय शुभेच्छा व्यक्त करता की तांचे फुडले स्टडी तांची भरभराट जावची. आणि नागेश महाराजाच्या चरणी परत प्रार्थना करता की सगळ्यांक बरें आयुष्य आरोग्य जावचें आणि सगळ्यांची भरभराट जावची. हांव सरपंच आणि जिल्हा पंचायत मेंबराचे आदर्शभाव विचारलो तेय आमचे खास करता आणि वाईट ते आमचे रेग्युलर आसा. आनी कोणाचें जर स्वागत करपाचें उरलां आसता जाल्यार हें करचें ना, वायट करचें. सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत आणि सगळ्यांक उपस्थित रावले बद्दल प्रत्येकाचे आभार. एक अत्यंत बरो कार्यक्रम जे एका हातून खूप कार्यक्रम एक म्हणजे सगळे दोन नामनेच्या समाज कार्यकर्ते किंवा त्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन या राज्या खातीर एक कृषी क्षेत्र आणि दुसरें शिक्षणाचें क्षेत्र तांचो भोवमान आमी घडोवन हाडला आणि भुरग्यांचो स्कुलांतल्या भुरग्यांचो सत्कार हांव दामोदर भाटकार आनी ताचे सगळे कमिटीचे वांगडी हांचे अभिनंदन करता. ही एक बरी प्रथा नागेश संस्थाना भितर म्हाका याद जाता की केदारनाथ स्वामी हो गोंयचो गव्हर्नर ताणें सगळ्या देवस्थान समितीच्या अध्यक्षाची मिटींग आपल्याच्या मिटींगेक हांवें आनी ताणें एक कन्सेप्ट मारलो की सगळ्या देवस्थाना कडेन फायनान्शियल सिच्युएशन वायट आसा तेन्ना देवस्थानांनी अशे कितें कार्यक्रम घेवचे ताचो परिसरांत लोकांक फायदो जाता. चड करून शिक्षणाचें क्षेत्र म्हणजे कितें स्कॉलरशीप चालू करा, भुरग्यांक पुस्तकां दिया कितें आनी कितें जाय ताणें तेन्ना कन्सेप्ट मारलो आनी एक 2-3 देवस्थानांनी त्या वेळाचेर रोखडेंच इमिजिएटली स्कॉलरशीप दिल्या कितें भुरग्यांक पुस्तकां अशें आयडिया बरी आशिल्ली. ह्या कमिटीन खुबशे कार्यक्रमांक घडोवन हाडले. हांव मागीर ते दुसऱ्या कार्यक्रमाक अटेंड केलो. आज सरकार केला ते दोगी जाण नामनेचे सामके म्हणजे शेती क्षेत्रांत कुराळेचे हांव ताणें ते एरिया पळयल्या अत्यंत कठोर परिश्रम करून ताणें थंयचे वेगळें वातावरण तयार केलें. ते आयच्या लोकांक समजुपाक ना, कारण आमी पळयलें की पयलीं शेतीचे आतां कोण वचपाकूच सोदना. त्या काळांत तर कोणूच वचना आशिल्लें. सामकें हें आसा म्हणजे तांकां कांयच हें नासतालें
तर शेतां आसतलें पूण फोड्या सारकें मनशांनी मागीर आमचो तो बुडे म्हणून येतो आयलो अशें थोडे राणू प्रपोजल अशें थोड्या लोकांनी एग्रीकल्चराचो कन्सेप्ट बदललो एग्रीकल्चरांतल्यान कितें तयार करपाक शकता कशे पद्दतीन एग्रीकल्चरान फायदो जावपाक शकता हें तांचे सारक्या लोकांनी दाखोवन दिलें आनी चिकाटेन ताणें काम केलें त्या क्षेत्रांत तर आमी सगळे पळयता की सांग्या वेळे हांगा जे थंयचे लोक सगळे येवन शहरां जागे तशे पोस पडटा तशें वातावरण आनी म्हणून फुडाऱ्यांचें अभिनंदन करता आनी तुमी बरो योग्य मनशाचो सरकार घडोवन हाडला कारण ताका खरेंच डॉक्टर स्वामीनाथनाच्या हातांतल्यान सरकार घडोवन घेवप इज अ ग्रेट थिंग स्वामीनाथन म्हणजे ऑथॉरिटी ऑन एग्रीकल्चर हाचे जागोर पार्टी आनी कांयच नाशिल्लें पॉलिटिक्स बिलिटिक्स जालें कांयच नाशिल्लें एक्सक्लुझिवली डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर आतां दोन तीन कितें मेळटा ताका ताचे विचार आयकले कळटा की स्वामीनाथन म्हणून तो केलो व्हडलो जाल्यार सगळ्यो पार्टी रिस्पेदार करताल्यो सगळी गव्हर्मेंटाक रिस्पेदार करताले आनी कितें तेजे रिपोर्ट आनी गव्हर्मेंटाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सपोर्ट केलो म्हणजे स्वामीनाथन कमिटी हाजो रिपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आमचे दुसरे सरकार मंत्री शिक्षक आतां उलयता आसतना म्हाका उलयतानी सांगलें कशे पद्दतीन तांचें शिक्षण तेन्नाचे शिक्षणाची परिस्थिती हांव ल्हानपणांत सदानंद गांवकर हायस्कुलाचेर शिकला मडगांवां तो होमवर्क केला जाल्यार कांसुरार वतालो आनी तेन्नाचे परिस्थिती घरा कडेन वचून जर आवयक सांगलें हांवें आवय दुसरे दिसा म्हणे बापायक सांगताली तर गॅस बस घरा विचार बापूय येतालो आनी ताका सांगतालो दाखोवपा वाड्याचो की परतें होमवर्क केलें जाल्यार दुसऱ्या कांसुराचें म्हणजे ही तेन्ना मानसीक परिस्थिती आवय बापायची आसली म्हणजे स्पेशली पेरंट्साची आसताली आज टिचरीन मात्र काना सुद्दां धरलो अरे कितें अभ्यास केला तर फाल्यां 50 जाणांचे मोडच्या टिचराक सस्पेंड करून ही आयची परिस्थिती टिचर हात लावपाचे भानगडी पडना आतां दामोदर भटकराच्या कमिटीचें अभिनंदन करता सरकार मंत्री म्हज्यो शुभेच्छा दिता संस्थान पुरस्कृत असे 2 कार्यक्रम आज आम्ही सगळ्याचा वार्षिक हो कार्यक्रम जाता एक म्हणजे बुजुर्ग मनशाचो त्यांनी समाजात बरें काम केलां तांचो सन्मान सत्कार आनी आतां जी भुरगीं 10वी आनी 12वेक बऱ्या मार्कांनी पास जाल्यात तांचो गौरव सन्मान आनी अशा ह्या सुंदर अशा पवित्र अशें दिसता आज म्हजे बरोबर आमचे माजी मुख्यमंत्री मडगांवचे आमदार विचित्र दिगंबर कामत ह्या व्यासपीठार जाता ताचे बरोबर आमचे सरपंच बाब रामचंद्र नायक जयंती आशिल्ले आमचे कमिटीचे अध्यक्ष बाब दामोदर भाटकार सगळे इतर पदाधिकारी आमचे संस्थांचे मुखार आशिल्ले पत्रकार मिडिया त्याच प्रमाणे हांगा मुद्दाम वचत आशिल्ले ज्यांनी त्या शाळेत शिक्षण घेतलें ते अशे ज्येष्ठ नागरीक हांगा आसा दोनी सत्कार मंत्रीची कुटुंबी पत्रकार मिडिया बरोबरच आयिल्ली भुरगीं टिचर भाव आनी भयणी खूब आनंद जाता आज ज्यांचो सन्मान केला तूं सत्कार केला ते बाब हरिभाऊ कुराडे आणि आमचे मास्तर श्री नारायण नायक उलयता आसतना पयलीं हरिभाऊ आनी म्हजें खूब जुनें जालें आनी खंयचें काम जर ताणें हातांत घेतलें जाल्यार तें सोडना हांव जेन्ना 25 वर्सांचो आशिल्लो आनी बिजनेसांत आशिल्लो तेन्ना हांव नेत्रावळी वतालो लाकूड सोदपाक तांकां याद आसा जाल्यार हांव म्हणटलो आनी लाकूड खंय मेळटलें हें तांणी म्हाका सांगलें आज जर पयलें रबर प्लांटेशन जर कोणी केलें तें तुमी सांगपाचें आनी जर इतलें तुमी सांगतले जाल्यार तातूंत पयले 5 ते आसा दुसरी गोष्ट ज्यांनी आमकां शिक्षण दिलें हांव शिकूना तांचे कडेन तांचे नंतर आयिल्ले ते हात गांवकर आनी हांव जो शिकलो
ते आमचेच घरचे ह्याच देवळांतले म्हाजन आनंद बाब घेता सर म्हणटाले आनी ताणें म्हाका पयलीं आनी दुसरी शिकयलो आनी त्या नंतर भागावतारांनी बंदी करूची ह्या भुरग्यांनी पूण परिस्थिती त्या नंतर बदल केली गोंय स्वतंत्र जालें 1963 आनी भाऊसाहेब खानोडकरान गांवोगांवांत शाळो काडल्या त्याचें फळ आमचे सारके त्या वेळार विद्यार्थ्यांक मेळ्ळें म्हणजे आमकां ती सोयी सुद्दां नाशिल्ल्यो अशी परिस्थिती आमच्या गांवांत आशिल्ली आनी त्या वेळार नारायण मास्तरा सारके येवन हांगा आमचें जर स्वतंत्र कुटुंबच जवळ जवळ 3 म्हयणी ताच्या नंतर शिकल्यो त्यो एक हेडमिस्ट्रेस जाली दुसरी आमची LIC टॉप लेवलार DYPM पर्यंत गेली LIC आनी तिसरी बिजनेस सर्टिफिकेट म्हणजे 3 म्हयणी ताणें शिकयल्यो खंय पावल्यो हें आमी लक्षांत म्हणजे म्हाका म्हज्या मनशाक लक्षांत येता परत एकदां सगळ्या आतां भुरग्यांचो गौरव करतो शिस्तीत तुमी गौरव करून घेया बरी शिका तुमचें नांव काडा वयर तुमच्या आवय बापायचें नांव दवरा गांवचें नांव दवरून मुखार बऱ्यो गोश्टी करच्यो असले पेपरार येता तरी पासून कुशीक रावचें अशें समोर विनंती करता आनी म्हाका आपयलो त्या बद्दल तुमच्यो सगळ्यांचे अभिनंदन करता आभार मानता फाल्यां आमची जात्रा त्या जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता आनी म्हजे 2 शब्द आवडटे घेता जय हिंद जय आज हांगा मुखेल सुदीन बाब ढवळेकर माननीय वित्तमंत्री आनी बाब दिगंबर कामत आमदार मडगांव आसात सरपंच श्री रामचंद्र नायक जिल्हा परिषद सदस्य गणपत नायक आनी बसची पंच मंडळी आनी सगळ्यांत व्हडले म्हणजे आयचे सत्कार मुक्ती आनी कौतुकाक पात्र जाल्ले विद्यार्थी आनी तांची भरती आनी ते हांव समर्थ महाजन आनी देवस्थान समिती तर्फे उपकार आटयता आनी मुख्य म्हणजे ह्यांचे एक व्हड व्यक्तिमत्व म्हणजे सत्कार मुक्ती आयचे श्री नारायण नायक आनी श्री हरिबाब कुराडे यांनी आतां मानपत्र वाचिल्ल्यान तुमकां तांची कार्य म्हणजे समजून येना तांचे सगळ्यांचे आनी बरोबर स्कुलांतले हेडमास्टर आनी हे आयिल्ले तांचे सगळ्यांचे आभार मानता आनी हांगा बाकीचे जे लागींची वाठारांतले सगळे उपस्थित आसा तांच्या सगळ्यांचे मना पासून आभार मानता आनी नागेश देवान तांकां बरें आरोग्य आयुश्य म्हाका सांगता. This program is supported by Ramkrishna Alaisuddin Dhawlikar, Power Minister, Government of Goa. Mithil Dhawlikar, Social Worker. Srihari S.N. Kurade Brothers. Balkrishna Damodar Bhatkar. Yaduchandra Nayak. तुषार भोसले, रोहित डी नायक, दिनेश हवंजे शेनॉय, शीला प्रभू गाडकर, सुशांत सोपन फट्टे. तशेंच त्याच बरोबर सांजे हरिभाऊ कुराडे आणि नारायण विगळ नायक हांचो देवसेवे खातीर देवस्थानाच्या वतीन सत्कार जालो. नारायण विगळ नायक हे भवानी शंकर विद्यालयाचे आदले शिक्षक. पुर्तुगीज तेंपा वयल्या तांणी केल्ल्या विद्यादानाची दखल घेवन देवस्थानान तांचो सत्कार केलो. तशेंच हरिभाऊ कुराडे हे फाटली 100 वर्सां जाली देवस्थानाक महाप्रसाद दितात.
नागेशला म्हणजे त्या लोक सगळ्याला खूप आभारी आहे. किती असं मुद्देच्या एक शेतकरी कुटुंबाला आणि ह्या शेतकरी कुटुंबात आम्ही सगळे भाव नाही बाकीचे वडील होतो पण आपली शेती तर करते आणि ती शेती अशी तर करते की हे स्वामीनाथन आणि महाराज तांचे पुरस्कार असो ऑल इंडिया असते यावेळेस स्वामीनाथन त्यांच्या हातात हजू सरकार सगळ्यांची भेट घेतली नातेवाईकांची आणि माझ्या घरात अडकून माणसारी गेलो आणि पावसाने विनंती केली तो आमच्या गावाचा तुमच्या विजय शिकला म्हणून विजय शिकल्यांना पोलीस मास्तरांना त्यांचा आणला माझ्याची विनंती मान मिळाली एका घराचे पडले हे भुरग्यां शिकवला जास्त भुरगीं म्हणून मागीर चुट्टांची एक मोठी झोपडी बांद आनी ती बांदून घेतली बाळासताली मनाचे जागे आनी थंय 70-80 म्हणून रक्तदान शिकवून त्या वेळी शिक्षण दिले थंय पासून व्यंजना मुळाक्षर आनी 12 कडे 1 ते 100 बेसेती पाडे पावती नेमकी दीडकी कवायती अडीचकी हाफकी आणि 16 आणि 65 16 आमचा त्यांचे भारत सरकारचे नावे ते भारत सरकारने आणि बंद करून काही संविधानातली पैसे टाकले त्यांचा इष्ट जोडता इष्ट आणि त्यांचा जात्रेच्या 6व्या दिसा श्री नागेश महारुद्र देवस्थानात सकाळी फुडें मोका ताच्या उपरांत पूर्वाचार देवाचे आगमन. पूर्वाचाराचो अवसर हो एका विशिष्ट पद्दतीचो अवसर. ताका टोक्याचो भार अशेंय म्हणटात. हो टोक्याचो भार वर्सांतल्यान एकदा श्री नागेश देवस्थानात नागेशाक येता. ह्या उत्सवा बद्दल आणि पूर्वाचारी देवाच्या अवसरा बद्दल जगन्नाथ मुळवी हांणी अधिक माहिती दिली. या पूर्वाचार्य देवाने आपलं स्वतःचं एक प्रस्थान निर्माण केलं. त्यामुळे नागेश देवांचं इथं स्थान आहे हे त्यांना पूर्वापासून माहिती होती आणि म्हणून त्यांनी नागेश देवाची स्थापना कार्तिक पौर्णिमेचा औचित्य धरून केली आणि त्या अनुषंगानं ही जत्रा आजपर्यंत या मादोड्यामध्ये होत आहे. पूर्वाचार्य देव दुपारपर्यंत आरती होती, धार्मिक विधी होत असतो. परत सायंकाळी रात्रच्या नंतर आरती झाल्यानंतर रात्र 12 दरम्यान समाधीजवळ ज्यांनी पूर्वाचार्य देवांना सामुग्री ठेवली समाधी घेतली तिथं राहून ते अवसरासाठी तिथं गावाला घातलं जातं. अवसर घेतो, मग जुन्या स्थळाला तो भेटी देतो आणि जुन्या स्थळांना भेटी देतो तो थेट नागेशीला जातो. पण नागेशीला जाण्याच्या अगोदर कराडे देव त्यांना भेटतो. कराडे देवाला आडवा असलेला टोका ते उभा करतात आणि विजयाची पताका ही आपली निशाणी शेकडो वर्षापूर्वी आपण कराडे देवांना दिलेले शब्द आणि वचन आजही शाबूत आहे. आजही त्याची प्रचिती आहे हे त्याची ग्वाही ते देत असतात. आणि परत ते सनेच्या ढोक्यावर तालावर नाचत काळभैरव आणि काळभैरव नागेशाच्या प्रांगणात जेव्हा त्यांचा प्रवेश होतो त्यावेळी बेभान होऊन अत्यंत नाचत गाजत वाजत हरर महादेवच्या गजरात सनईच्या ढोक्याच्या तालावर नाचत आणि घंटानादात पूर्वाचार्य देव नागेश महारुद्राची प्रदक्षिणा करतो. दिवदोत्सव होतो नागेश महारुद्राचा, तिथून जत्रोत्सव सुरू होतो आणि पूर्वाचार्य नागेश देवाची एक अपूर्व अशी भेट होते. तिथून भेट झाल्यानंतर नागेश महारुद्र सायंकाळी रथोत्सवात रथात बसून
परत महालक्ष्मी आणि काराडेला भेट देण्यासाठी जातो. तोपर्यंत नागेश स्वगृही येईपर्यंत पूर्वाचार्य तिथेच त्यांच्या प्रतीक्षेत गेलेले असतात आणि रात्र 11-11:30च्या दरम्यान जेव्हा नागेश महारुद्र स्वगृही येतात तेव्हा पूर्वाचार्य ते गर्भागृहात गेल्यानंतर पूर्वाचार्य आपल्या स्वगृही येतात. इथून हा कार्तिक पौर्णिमेचा डोक्याचा उत्सव सुरू होतो आणि जगन्नाथ कार्तिक पौर्णिमेच्या सर्वांना जगन्नाथपुरी पूर्वाचार्य देवाचा भजक भाविक पुजारी या नात्यानं मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. त्या उपरांत दिवजोत्सव, रौप्य शिबिकोत्सव आणि दीपोत्सव. ताच्या उपरांत सांजेच्या 6 वरांचेर गंगा स्नान करून श्री नागेश देवस्थानाची पालखी महालक्ष्मीच्या भेटेक वता. ताज्या उपरांत रथोत्सवाक प्रारंभ जाता. ह्या वर्सा 10,000च्या वयर भाविकांनी रथोत्सवाक सहभागी जावन रथोत्सवाचे दर्शन घेतले. श्री नागेश महारुद्राच्या जय घोषात रथोत्सवाक प्रारंभ जालो.
जात्रेच्या 7व्या दिवसा त्रिमूर्ती दर्शन, ताज्या उपरांत दीपोत्सव, गंगापूजन आणि नवहार उघडण्यात जातात. जात्रेच्या निमाण्या दिसा दनपारा वनभोजन, ताज्या उपरांत सांजे शिबिकोत्सव, दीपोत्सव, गंगापूजन आणि पलंग आरतीन जत्रोत्सवाची सांगता जाता. अंत्रुज म्हालातल्या पानोड्या हांगासरल्या श्री नागेश महारुद्र देवस्थानाच्या कार्तिक पुनवेच्या जत्रोत्सवाचे हे आशिल्ले दर्शन. 10 दिसांच्या ह्या जत्रोत्सवाक पुराय गोंयांतल्यान भाविक व्हडा भक्तिभावान गर्दी करतात आणि सगळ्या भाविकांच्या तशेंच स्थानिक गोंयकारांच्या सहभागान हो उत्सव मोठ्या उमेदीन साजरो जाता. आयच्या ह्या खाशेल्या फिचरांतलेच पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. This program is supported by Ramkrishna Alaisuddin Dhawlikar, Power Minister, Government of Goa. Mithil Dhawlikar, Social Worker, Srihari S.N. Kurade Brothers, Balkrishna Damodar Bhatkar, Yaduchandra Nayak, Tushar Bhosle, Rohit D. Naik, Dinesh Havanje Shenoy, शीला प्रभू गाडकर, सुशांत सोपन फट्टे,